Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Hargan Jesu, Konglab Jesu, Mahima Jesu, Soti Jesu, Haradan Jesu, Vandar Jesu. Hallelujah. 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 Baba बहिणीनो, या पवित्र तळार आज जेजूचो अनुभव आमी जोडया. आमचे संगता जेजू आसतलो. जेजू आमचे लागीं उलयतलो. आमी जेजू लागीं उलोवया. दमास्काच्या वाटेर सावलाक जेजू भेटलो आनी त्या घडये पळया हो सावल कोण सक्कड क्रिस्तांवांक आपूण नाश करता, तांकां सगळ्यांक हांव आकेर करता म्हूण चिंतून हंकारान आनी गर्वान भरलो सावल वाटेर आसतना जेजू ताका भेटलो आनी जेजूक भेटलो सो थंयसर धरणीक तो शेवटालो. ताचें जिवीत नवें जालें. बाबा भयणीनो, आज हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत पळया, आमी संवसारी जिणेक लबदल्ली. आमी कोण पळया देवातावन पयस आशिल्ली. आमी कोण ह्या संवसारांत हंकार गर्व आमचे स्वार्थ व्हडपण हागे राग पयलीं कितें आमी आमचे लागीं आसलें सक्कड आमी आज जेजूक भेटोवया. धरणीक आमी शेवटोंक आसा, कित्याक जेजू आमकां भेटतलो. आमचे जिवी सगळें आमी जेजूक समर्पया. उंड्या रुपार जेजू आमचे लागीं उलयतलो. आमकां तो आपडतलो. आमकां तो आज जुजे वाज ताचे सारको आमकां करतलो. पळया, देवान आमकां जुजे वादेदे व्हडल्या संताक दिला. ह्या पवित्र तळार हांगासर येवन आमचें जिवीत ताणें बदललां आनी आमकां देवाचो अनुभव दिला. वस्तू अनुभव आतां उंड्या रुपार जेजू ते आमी जोडया, दिंबयेर पडया, सोम्याक आमी आराधन करया. भक्ती मना कलत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. भक्ती मोना कांच्या काळसा करता तुका नामा. आराधा 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 स्वादी सक्रामेंता भक्ती मोना कांच्या काळसा करता तुका नामा. जिवीत असो उंडो आमचे मुखार आसा. हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. सगळ्या संवसाराक जिवीत दिवच्याक हांव आयलां. जो कोण म्हाका खाता तो जियेतलो. जो कोण म्हजे रगत पियेता तो ससनाक मरचो ना.
सोम्या जेजो सगळ्या संसाराक जिवीत दिवच्याक आमचे मध्ये मनीसान तूं आयलोय. आमचे संगता जिवच्याक सोम्या ह्या उंड्याचे रूप तुवें घेतले आनी ह्या उंड्या रुपार जेजो आमच्या काळजान तूं येताय. आमच्या सुखा दुखान तूं वांटेली जाताय. आमी रडतना आमची दुखां तूं पुसताय. आमी कश्टतना आमच्या कश्टान तूं वांटेली जाताय. आमी पिडेंत आसतना एका वयसा बरें तूं आमची जतन घेताय. आमकां होकार दिताय, आमकां बरें करताय. आमी निराशी जातना आमी कंगाल जातना जेजू तूं आमकां धैर्य दिताय, बळ दिताय. भिये नाका, हांव आसा तुजे संगता म्हणटाय. सोम्या ह्या उंड्या रुपार तूं हजर आसून म्हजे जिविताक नवें रूप दिताय. ह्या संवसारी म्हजे जिवयत झड जातना, कश्टांक हांव सांपडतना, मुतीक बेजाराय जातना, एकसुरो जातना, सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालतना, कश्टांनी हांव वताडतना, संकश्टांनी तळणेनी हांव पडता आसतना, वाऱ्या वादळांनी सांपडतना सोम्या तूं म्हजे सांगता आसाय. म्हजो हात धरताय, म्हाका चलयताय. हांव आसा तुजे सांगता म्हणटाय. सोम्या केदे वरते भाग म्हजे उंड्या रुपार तुज्या सांगत म्हणून जियोवचें. म्हज्या कश्टा जिवितान तुजो मोग सदांच भोगचें. तुज्या त्या धैर्यान आमी ह्या संवसाराच्या वाऱ्या वादळांतल्यान मुखार वचें. सोम्या असलें भाग म्हाका दिलाय. ह्या खातीर जेजो हांव तुका आराधन करता. म्हजें जिवीत तुका समर्पिता. तुज्या पांय तळी सरपडता. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो. 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 ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. ग्रास व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता, तुजी कृपा लालेता. 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 हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेता. आराधा 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 स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता भक्तीन मोना कलत्या कळसा करता तुका नामा. आराधा 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 स्वादी सक्रामेंता भक्तीन मोना कलत्या कळसा कळजा करता तुका नामा. जेसू 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 येसुवे 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 येसुवे
you, Lord. Your name is Jesus. Yes, Lord, Jesus, Jesus. Ya jadara dant ko gulam to bas jadara dant ko jadara dant. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Busha mobene kade. इकडे बर आम्ही जिजूच्या हजारपणांत बसया देवा सोन बोवम जोडया या घडये जायत्यांक या जिजूच्या संगतपणांत दैविक अनुभव मेळ्ळा जायते जण या जिजूक भेटले ते तांची जिवीत बदलला समारियाच्या बायच्या काट्याकडे ती स्त्री जेजूक भेटली दनपाराच्या 12 वर्षाच्या त्या वताक आपले जिवीत कितें जावन आशिल्लें तें सगळें ह्या स्त्रियेन जेजू मुखार दवरलें कित्याक जेजू थंयसर तिका भेटोवंक आयिल्लो तिच्या जिविताच्या हर एका संगतींत जेजून आपूण जाणा आसा म्हूण दाखयलें आनी हें जाणाले ती स्त्री जेजूचो अनुभव जोडुली ती जेजू कडेन उलयली ती जेजूको लागशिलान बगुली ती सगळें तिचें जिवीत तिणें बदललें पातक रडलें आनी नवी मनीस जावन ती गेली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुंगा गड्यार बसून वतलो तो जाक्केव जेजूक पळोवंक अत्र एकतालो आनी त्या घडये जेजू पळय तेणें पाशर जाताना ताका पळयची म्हळी आशा जाली आनी वचून तो रुमडीच्या रोकाचेर चडोवन वयर बसलो थंय तावन आपूण जेजूक पळयतलो ह्या एका व्हडल्या मनशाक हांव पळयतलो देवाचो पूत म्हणून ह्या संवसाराक येयल्ल्या मनशाक पळोवन म्हजें जिवीत खंडीत जावन तें संतोषबरी जातलें म्हण तो चिंता त्या रोकाचेर सरता आनी थंयसर त्या वेळार जेजूसो ताचे कडेन उलयता जेजूस ताका म्हणटा जकेवा आज म्हाका तुमगे रवसय जकेवा आज म्हाका तुमगे रवसय सरारान दक्षिण तो रुका वयलो सकला देवून येता जेजू ताच्या घरा येता जेजू ताच्या सांगता बसता जेजू ताचे लागीं उलयता जेजू ताच्या सांगता जेवता आनी जाक्यो सगळो बदलता जाक्यो नवो मनीस जाता कितें आपणें केल्लें सगळें आपल्या जिवितांत केलें वायट तो सांडटा नवो मनीस जावन बदलता आनी म्हणटा आयच्या दिसा हांव एक नवो मनीस प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 दमास्काच्या वाटेर सावलो जो मनीस सांस्तेपनाक मारतीर मारच्या घडये थंयसर तांची वस्त्रां काण घेवन आसलो आपल्या दोळ्यांनी पळयतलो सकड्यांनी पतर मारतना हांव विचार पतर मारता म्हूण मोती चिंतलो ह्या क्रिस्तांव म्हणल्यार आमची संततच आसून जो हांकां सगळ्यांक हांगा धरणे वयल्याक नाश करतलो म्हणून हट धरता आपल्या मोतींत आनी अधिकारा लागीं वचोन कागद पत्र घेता अनुमती घेता आनी सगळ्या क्रिस्तांवांक निर्नाम करता म्हणून चिंतून ताका दगदोवन भायर सरता आनी वचून सावलो वाटेर आसतना दमास्काच्या वाटेर धरणेक शेवटता जेजूक ताका भेटता आनी थंयसर ताचें जिवीत बदलता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा भयणीनो आज तोच जेजू त्या समार्याच्या स्त्रियेक दनपाराच्या वराक त्या बाराक त्या समाच्या बांयच्या काट्याकडे भेटल्लो तोच जेजू जाकेवाच्या घरा वचून ताचे लागीं उलयलो त्या जाकेवाचें जिवीत बदलिलो आनी सवला म्हाका कित्याक दग दिताय म्हणून त्या दमास्काच्या वाटेर जेजूलो भेटल्लो सावलाक भेटल्लो जेजू ह्या हुंड्या रुपार तुज्या आनी म्हज्या लागीं आसा एक गरीबोर आमचे दिश्ट ताचेर दवरया आमी ताका पळोवया समार्याच्या स्त्रियेन ताका पळयलो जाकेवान ताका पळयलो
सिमोनच्या घरा पातकी स्त्री तिने ताका पळयलो. आपलो पूत देवा वतीन दल्ल्या घडये रडोन वेतली ती विधो स्त्री तिने जेजूक पळयलें. ह्याच जेजून तांचें जिवीत बदललें. आज हांव आसा जेजू मुखार, तूं आसाय. आमी सगळीं जेजू मुखार आदार आसां. आमचें पातकी जिवीत घेवन आदार आसां. आमच्या जिविताचे कश्ट घेवन आदार आसां. आमच्या जिविताची निराशा घेवन आदार आसां. आमच्या घरांतले समस्या घेवन आदार आसां. आमच्या मोतीन ते बेजार घेवन आदार आसां. आमच्या काळजांतले गाय घेवन आदार आसां. जायतो तेम जावन आमचे कितले आमी कोणा कडेन सांगूं जायना तितल्यो संगती मोतीन दवरून आमी भितर सळटता आनी तें घेवन आमी आदार आसां. कोणे कोणे म्हणली आत्मनाची उतरां काळजांत आनी मोतीन घेवन आदार आसां. खाळो कांद आमी आसां मुखार वाटत दिसना असल्या परिस्थितींत आमी आदार आसां. ह्या घडये भावार्थाची सवाल आमच्या दोळ्यां मुखार आदार आसात. देवाचेर आमकां थोडी बडी पातीनीस उणी जाता. कितें करचें कळना. देव आसा की ना गे म्हळें सवाल घेवन हांगासर आदार आसां. जेजूक आमी पळोवया. जर तर इतले मनीस जेजू थंय बदलल्यात, आज आमी बदलतलो, आमी बदलतली. म्हजें जिवीत आज नवें जातलें. जक्केवाच्या घरा उजवाड आयिल्ली बरी म्हज्या घरांत उजवाड येतलो. म्हज्या जिवितांत उजवाड येतलो. ह्या सोम्याचेर आमी दिश्ट घालया. ह्या सोम्याक आमी आमचें जिवीत आमी सामारपी आमी कालते जावया. दमास्काच्या वाटेर सावलू ह्या जेजू भेटल्या घडये गर्वान आनी हंकारान बरयल्लो. ताजे लागीं गर्व आनी हंकार आसलो. आपूण एक व्हड बुद्वन, हांव एक शिकपी, हांव म्हाका अधिकार आसा, हांव ह्या क्रिस्तांव म्हाका जाय तशें करूंक शकतलो असलो हंकार आनी गर्व घेवन तो थंयसर आसलो. तो आपल्या सुवाट्यान चलतालो. हांवें धरिल्ली सुवाट म्हाका सवाल करूंक न कोणी ना असल्या गर्वान बरोवन तो चिंततालो. हेरांचे जियोवचे हक्क तो लुटतालो. त्या क्रिस्तांवाक आपूण जियोवंक नातले बरी करता म्हण तो चिंततालो. तो चिंततालो हांव हांवें म्हाका जाय तशें खेळयतलो असलो गर्व आनी अहंकार आसलो. देवाक तो लेखी नातलो गोशा. देवाच्या वरवीं हांव चड म्हूण चिंततालो. आनी असल्या सौला बरी भविश्या आमी हांगासर आसां. बाबा भयणी ह्या घडी आमी उडास करया. आमचें तें कितें आसा? म्हणजे तें गर्व आसा गी? म्हणजे तें अहंकार आसा गी? हांव व्हडलो म्हूण चिंता गे? म्हणजे लागीं पयशे आसात म्हूण चिंता गे? म्हणजे लागीं ग्रेस्त काय आसा म्हूण चिंता गे? म्हणजे लागीं बुदवंत काय आसा म्हूण चिंता गे? म्हाका कोणाची गरज ना म्हूण चिंता गे? हांव कितेंय जाय जाल्यार करूंक शकता म्हूण चिंता गे? हांव जर तर हेरांक बूश घेता म्हूण चिंता गे? जर म्हणजे तें असलें व्हडपण आसा, म्हणजे तें असलो गर्व आसा, म्हणजे तें असलो अहंकार आसा, हें सगळें आमी जेजूक समर्पया. तुमची जाप सोम्या आमकां कलते कर. सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या आमकां कलते कर. सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू जायते पटी अहंकारान आनी गर्वान हांवें भरिल्ल्या वेळार सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू आमच्या कशे प्रकार जिवीत जिणेंत आमी चलतना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू तूं आमच्या जिवितांत तुजे जिवितांत तुजो वांटो आमकां तुवें दाखोवन दितना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू म्हज्या वडिलांच्या कुशेक हांव अविधेय जाताना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू जाणा आसूनी वायट संगती हांव करताना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू जायते बोटी मागणें म्हाका करूंक असाध्य म्हूण भोगतना सोम्या आमकां कलतें कर. हेरांनी सोम्या जेजू हेरांनी म्हजे विशीं तिदवणी दिताना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू हांव म्हज्याच विशीं बरें चिंतून अहंकाराक पडटना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू हेरांनी म्हाका म्हज्या देण्याक लागून हांव अहंकारान भरतना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू म्हज्या ग्रेस्तकायक लागून हांव अहंकारान भरतना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू हेरांनी म्हाका दुखयल्या वेळार बारीकपणाची चिंता मोती देताना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू म्हज्या जिणेंत म्हाका पदवी मेळटा आसतना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू हेरांची शिकवण आयकोन पाटी करतना सोम्या आमकां कलतें कर. सोम्या जेजू हेरां प्रास हांव बुदवंत म्हूण लेखतना सोम्या आमकां कलतें कर.
कर जेजू कर जेजू कर जेजू म्हाका कर जेजू कर जेजू कर जेजू कर जेजू म्हाका कर जेजू सगळ्या मुखार आमी कितले परते म्हूण चिंतल्यार आमी कांयच न्ही सगळ्या मुखार आमी उणें पळोवन म्हूण चिंती आमची काळजांत तावन आमी पश्चातापया आमचे ओडपण ते दाखयल्ल्या खातीर सोम्या लागीं म्हणया सोम्या कर आमकां गलते म्हणजे सांगाता म्हणा सोम्या जेसू आईच्या दिसा म्हज्या काळजांतलें वडपण गर्व अहंकार संवसारी पदवी हे सगळें हांव सोडतां सोम्या जेसू जावंक पुरो हांव बुद्धवंत हांव हुशार हांव देण्यावंत हांव ग्रेस्त हांव बरी कामां करता तरी पूण सोम्या म्हज्या जिवितांत संवसारी वडपणाक हांवें बली जायनाशें सवला बरी गर्वाक पडनाशें हेरांक हांवें कश्टी नाशें हेरांक दुखदुणी दिनाशें हेरांक मानसीक टेन्शन दिनाशें हेरांची समाधान पाड करिनाशें सोम्या जेजू म्हाका कलतो कर सोम्या जेजू म्हजे ते आसलो गर्व आनी अहंकार खान उडय हांव तुजे मुखार एक किडो सोम्या हांव एक किडो तूं म्हजो रचणार तूं म्हजो धनी तूं म्हजें जिवीत सोलून व्हरताय जे म्हजें म्हूण आसा ते सगळें तुजें ह्या संवसारान जेजू तुवेंच म्हाका जिवीत दिलाय तुवेंच म्हाका एक कुटाम दिलाय तुवेंच म्हाका देण्यानी भरलाय जिवीताच्यो वाटो दिलाय आज हांव कितें जावन आसा हें सगळें तुजे वरवीं जेजू तुजे वरवीं जेजू तुजे वरवीं जेजू सोम्या जेजू म्हाका कलतो कर 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 जेजू कर जेजू कर जेजू म्हाका कलतो कर जेजू जेजू कर जेजू म्हाका कर जेजू बाबा भयणीनो साऊल आपल्या घोड्याचेर दमास्का कुशीन पयन करनासलो येदोळ आमी नियाळ केल्ले बरी गर्वान आनी अहंकारान व्हरून त्या सगळ्या क्रिस्तांवांक नाश करता म्हण तो भायर सरलो पूण कितें घडलें एक विचित्र घडलें हो साऊल मनशा रितीच्या अहंकारान भरिल्लो हो साऊल संवसारी संगतीच्या बळान भरिल्लो थंयसर वेता आसतना ताचे भोंवतणी एक प्रकाश पंगता अचानक एकसने भोंवतणी सगळो प्रकाश अ लायट शायन बिफोर हिम त्या घडये बाबा भयणीनो सगळे त्या परजळांत सावलो त्या घडये थंयसर परतांनी जेजूक तो पळयता आनी ह्या घडये त्या परजळांत सावलो असहायक जाता
त्या दैवीक परजळांत तो असा एक जाता धरणीक शेवटता धरणीक शेवटता बाबा भयणीनो देवाची सकत म्हजे ती भरतना देवाची सकत म्हज्या भोंवतणी भरतना देवाची सकत म्हज्या कुटुंबांत भरतना देवाची सकत आमच्या क्रिस्तांव आमच्या समुदायान भरतना देवाची सकत म्हाका आनी तुमकां वेडो घालतना आमी कोण संवसारी जिविताच्या हंकारान भरता कोण संवसारी गर्वान भरता संवसारी आशेन आमी भरता संवसारी लव दोणाक आमी बली जाता आमी सगळीं धरणीक शेवटता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. निर्गमन पुस्तक अध्याय 5 अध्याय 3 वाक्य 5 तावन 6 मोइसेक देव जळच्या बोल्या लागीं दिश्टीक पडटा आनी देव मोइसेक म्हणटा मोइसे हांगा लागीं सरनाका मोजेस डोंट कम नियर टू मी लागीं सरनाका तुज्या पांयांच्यो वाणो काड कित्याक तूं उबा आसाय ती सुवात पवित्र तूं उबा आसाय ती सुवात पवित्र तेन्ना मोइसेन आपलें मुखामोळ दांपलें कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो तो देवाक पळोवंक भियेलो पळया देवाचें पवित्रपण तें देवाच्या पवित्रपणांत आसतना आमचें उणेपण आमचें वायट आमचीं पातकां आमच्यो वायट संवयो आमची उणेपणां आमी ह्या संवसारांत केल्ल्यो वायट संगती हें सगळें काण घेवन देवा मुखार आमी रावंक शकना धरणीक आमी धरणीक शेवटता कित्याक देव पवित्र प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा भयणीनो आमी पळयता दानियल प्रवतीचें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 19 दानियल प्रवादीक नेबुकदनेझर राय ताच्या पुस्तकांत पळयता तेग जण तरणाटे शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो ह्या तेगान तरणाट्यांक तांकां रायान केल्ल्या त्या भांगराच्या मुर्तीक पुजा करूंक सांगता आनी ह्या वेळार शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो ते म्हणटात राया तूं कितें जाय तें कर आमी तुज्या देवाक आमी नमस्कार करचे ना राय रागान पेटता नेबुकदनेझर राय आनी उज्याचें आंकटें 8 वांट्यांनी 7-8 वांट्यांनी चड तापयता आनी हांकां सांगता तुमकां ह्या उज्यान घालना हांव लासता तरणाटे म्हणटात राया आमी मरूंक तयार आसा पूण तुज्या देवाक आमी केदिंगच नमस्कार करिना आमी एका निजा देवाक मात्र आराधन करता आनी त्या वेळार तांकां पळया थंयसर त्या पवित्रपणांत थंयसर तो देवाचो दूत त्या उज्यान घाल्ल्या वेळार तांकां सांगत दिता आमकां पळया आमच्या जिवितांत देव आमचे सांगता आसा इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 1 तावन आमी पळयता इजाया प्रवादी देवाक देखता दर्शन ताका दिता देव ते चेरुबीम आनी केरुबीम देवाचे दूत बोडवे ते सगळें पळयता आपूर भाशेन दृश्य आनी ह्या वेळार इजाया म्हणटा हा देवा हा कटा हांव मेळ्या वंटसो मनीस म्हणटा हांव मेळ्या वंटसो मनीस म्हण ताका देवा पळोवंक जायना पवित्र देव आनी ह्या वेळार ताका देव हेच्या उज्याच्या खेंडान ताच्या वंटाक तो दागून दवरता नितळ करता शुद्ध करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. लुकासो वांजेलाध्याय 1 वाक्य 11-13 आमी पळयता सर्वेस्पराचो दूत दुंबाच्या वेदीक मुखार आसलेल्या जाकरीक दिश्टीक पडटा बोलवो गब्रिएल आनी ह्या वेळार जाकरी ताका पत्ती येना तो म्हणटालो हांवें कशें पत्ती येवचें
पूण ताची तो दुबाव ताका तोंड बंद करता, उलोवंक जायना अशें करता. पूण देव पळया केदळा जुवां बौतिस्त जल्मलो आनी त्या वेळार नांव दिता आसतना त्या फळयेचेर नांव बरयता आसतना जुवां म्हूण बरयल्ल्या वेळार ताचें तोंड उगडता. अशें देव तांचे संगता आसा म्हूण दाखयता. भाव भयणीनो, आज ह्या घडये हांव आनी तुमी आसां, आमकां देवा मुखार आमी आसां, देवाच्या पवित्र आदारपणांत आसां. हांगासर ह्या उंड्या रुपार जेजू जिवंत आदार आसा. जिवंत जेजू हांगासर आसा, पवित्र जेजू हांगासर आसा. हांगासर ही सुवात पवित्र देवाचें अजीरपण आसा. आनी ह्या अजीरपणान बाबा भयणी, जर हांव आनी तुमी मेळ्यापणान आयल्याव, उणेपणान आयल्याव, आमची खोटी चिंतना घेवन आयल्याव, आमची पातकां आनी वायट आमी घेवन आयल्याव, आमच्या मोतीन नाका जालो राग द्वेश आनी घेवन आयल्याव, जायते दुस्मानकाय घेवन आयल्याव, कोणाक आमी जर तर वायट करता म्हूण चिंतून आयल्याव, आमचे जिवितांतले कितले मेळेपणां सगळे आमी घेवन आयल्याव, देवा मुखार आज ह्या घडये आमी धरणीक शेवटोया. धरणीक शेवटया. देव आमी देवा मुखार कालतेच हवया. आनी ह्या घडये आमचे तीन देवाचें पवित्रपण कंडी सावन येतलें. तुमची जाप आमी तुका समर्पिता सोम्यान जेजू. आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणेंत आमी केल्ली सर्व पातकां आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणेंतल्यो सर्व आशा आनी खुशयो आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत आमी मांडून हाडिल्ली सर्व योजना आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमकां तुवें दिल्लें तें कुटाम आनी आमच्या मोगाशांक आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमचे म्हणलें तें सर्व आस्त आनी बदीक आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमची ग्रेस्तकाय आनी आमचें व्हडपण आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या मोतीन ती सर वायट चिंतना आनी खोट्यो आलोचन्यो आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमी हेरां विशांत उसारली चड वायट उतरां आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमकां हेरांचेर आसलें असमाधान आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. हेरां विशांत आमच्या मोतीन आसली बेजाराय आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. हेरांचेर आमच्या काळजांत दवरलो सर्व राग आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. हेरां विशीं आमची ती आसली दुस्मानकाय आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या काळजांत भरलेलो लेखावरतो स्वार्थ आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. हेरां विशीं आमचे ती बरयलो मोसोर आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत आमी दवरले सर्व वायट संबंध आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत आमी आदरले सर्व वायट करण्यो आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत आमी हेरां थंय दाखयल्ली अनीत आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. विविध तरांनी जिणेंत आनी जिणेंत आमी हेरांक केल्लो अन्याय आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. हेरां थंय आमी दाखयले सर्व कपटपण आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या काळजांनी भरून आशिल्ल्या गांवती दुडवाची आशा आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या भरोनाची सर बासकळपणाची चिंतना आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. अनितीन आमी लुटलेली हेरांची आस्त बुदीक आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत भरून आसचें सर्व रितीचें खोटेपण आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू. सर्व आमी जेजूक गिताद्वारे समर्पया आनी सगळ्या आमच्या काळजांत जेजूक आमी भेटोवन दिवया. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता सर्वच म्हाका
सगळोष्टी सुख समर्पिता माकस्ताना ओसिदा सदा स्वोत्र ताचे पात्य ताचे दया जियेता सर्व संगीता सर्व संगीता सगळं स्वाका सर्वंदारा हांव समर्पिता सगळं जेजू समर्पिता ताच्या पायांचर पडटा लौकिकोशा रायस जाणता काणगे सोम्या म्हाका सर्व संगीता सर्व संगीता सगळं म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता सर्व संगीता सर्व संगीता सगळं म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता इगडी बोर आमी देवाचें उतर आयकोवया इगडी बोर आमी उबी रावया तेंच सावलाच्या जिवितांतलें गणीत आमी परत आमच्या मोती काडया धर्मदूताची कृत्यां पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 3 तावन आमी आयकोवया अशें दमास्काच्या वाटेर पैनकर्न शहरा लागीं पावता पावता एका आसताना ताचे भोंवती मोळबार तावन एक प्रकाश फांकलो तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा सवला सवला म्हाका कित्याक दग दिताय अशें म्हूण ताळो आयकलो तूं कोण सोम्या विचारलें सवलान ताणें त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजो म्हाका तूं दग दिताय आतां उठ आनी शहराक वचू आनी तुवें कितें करी जाय तें थंय तुका सांगतलें सावलो धरणे वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसनासलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार एक घडी बोर बसया सवला सवला कित्याक तूं म्हाका कश्टिताय Saul, why are you persecuting me? बाबा बहिणी सावलाक दमस्काचे ताट वाटेर वताळो आयकलो खंय तावन वताळो सावला सावला तूं म्हाका कश्टिताय कोणा कश्टिता कोणा लागीं उलयता सावलो आनी कोण सावला लागीं उलयता सावलाक सजाप जाता हो कोण म्हजे लागीं उलयता सावला सावला कित्याक तूं म्हाका कश्टिताय हो कोण म्हाका विचारता कित्याक ह्या कश्टीत ह्या मनशा उलयतल्या मनशाक सावलान पळोवंक नातिल्लें
तर खंय आसा साऊल खंय आसा जेजू. खंयच्या सावलान जेजू कस्तिलें. जेजूक कस्तिल्या वेळार जावन दी मोळ्यांत, जावन दी कालवारीच्या वाटेर, जावन दी पिलाताच्या राजांगणांत साऊल नातुल्लो. जावन दी त्या कुर्साच्या मुळांत नकलां करूंक, खेळकुळां करूंक साऊल नातुल्लो. तर त्या जेजू कित्याक अशें सांगता, साऊला साऊला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. केदळा साऊलान जेजूक दग दिलें. केदळा साऊलान जेजूक दग दिलें. ताणें क्रिस्तांवा विशयान आयकल्लें. स्तेफानाक मारतीर मारतना तो थंयसर आसलो. सकड स्तेफानाक फातर उडयतना हो मनीस साऊल तांची वस्त्रां घेवन आसलो आनी पुरा पळोवन ताका साक्ष दितलो. मुतीन भुशा चिंतलो आमी 4 फातर उडयता म्हणून. पूण ताणें साऊलाक कश्टिल्लें धांव पुरो, स्तेफानाक कश्टिल्लें धांव पुरो, पूण जेजू कश्टू ना. तर कित्याक जेजू हें सवाल विचारता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 25 काडल्यार आमकां समजता जेजूचीं उतरां. म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयण्याक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. उत्पत्ती ग्रंथ बाबा भयणीनो अध्याय 4 वाक्य 8 पळयता हांव. कायन आपल्या भावा आबेलाक मोसरान ताका जिवेशी मारीत म्हूण भायर उक्त्या सुवातेक आपोवन व्हरता आनी थंयसर त्या उक्त्या सुवातेर आपल्या भावाक आबेलाक जिवेशी मारता. आनी ह्या वेळार देव आबेलाक कायनाक विचारता, कायन कायन आबेल खंय आसा. Cain, where is your brother Abel? आनी ह्या वेळार कायन जाप दिता, म्हाका गोतूना, आय डोंट नो. कितें म्हणटा देव. ताणें म्हळें सर्वेस्परान म्हळें, कायन कितें केलें तुवें, कितें केलें तुवें. तुज्या भावाचें आबेलाचें रगत भुंयतावन म्हाका बोब मारता. द ब्लड ऑफ युअर ब्रदर एबल इज क्रायींग टू मी. तुज्या भावा आबेलाचें रगत म्हाका बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडों कस. पळया बाबा भयणीनो, अरे एकलो म्हजो भाव, म्हजी भयण, ह्या संवसारांतली अरी एकली म्हजी भाव आनी भयण. आमी सक्कड देवाची भुरगीं. जुआंवचें पयलें पत्र आमकां सांगता आमी सक्कड देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं म्हळ्यार उपरांत आमी सक्कड भाव आनी भयणी. कित्याक आमकां सगळ्यांक जेजून आमकां सांगता हाडल्यांत. जेजूच्या कुडीन ताणें रक्तान आमी वांटो घेतला. आमी त्या देखून सक्कडी भाव आनी भयणी. तर म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक हांव कितें करता तें कोणाक करता, कोणाक करता, सोम्याक करता. त्या देखून जेजू विचारता, साऊला साऊला कित्याक तूं म्हाका धग दिताय. निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 तावन म्हणटा, देव सांगता मोइसे कडेन, मोइसे हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकारीन तावन तांकां सुटका मेळचे खातीर ताणें मारली बोब म्हाका हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तांची दूख म्हाका कळीत आसा, तांचे दळदीतपण हांवें पळयलां. देव आपली परजा खंयसर जावन दी, कोण एकलो जावन दी कश्टतना तें देवाक कळटा, देव पळयता. भावा भयणी, तूं आनी हांव कोण आमी आमच्या भावांक आनी भयणीक कश्टिता, कोण आमच्या हेरांचें दूख आमी काडटा, देव तें पळयनासतना रावना, देवाच्या दोळ्यांक तें दिसनासतना रावना. हर एक तें देवाक आबेलाच्या रक्तान देवाक बोब मारिल्ले बरी, इस्रायल परजूची बोब देवाक आयकल्ले बरी. हर एक कितें तूं तुज्या पेल्याक करताय गे तें देवाक कळटा, देव पळयता आनी देव आयकता. आनी परत आमी मातेवाच्या वांजेलांत आतां हांवें सांगलें, जेजो सांगता म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयणीक कितें तुमी केलें, म्हाका आस तुमी केलें. बाबा भयणीनो, आमी आज एक घडीभर सावलाक विचारलें सवाल जेजून आज आमकां म्हाका आनी तुका विचारता, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. एक घडीभर आमच्या जिविताक या, हांवें कोणाक दग दिलां, हांव कोणाक दग दिवन आसा, हांव कोणाक कश्ट हाडटा, हांव कोणाची दुकां वळयता, हांव कोणाचें जिवीत पिड्ड्यार करता, हांव कोणाक मानसीक तरान कश्टिता, हांव कोणाच्या कुडीन तांकां कश्टिता, हांव कोणाच्या कश्टांक कारण जाता, हांव कोणाक कुरिसवांक कारण जाता, हांव हेरांच्या कोणाच्या दुखां कारण जाता. एक घडीभर आमी आमकां विचारया, आमी जायतीं जाणां आमी चिंतिनासतना आमी सूख करता. कितलेशा आमच्या घरांनी, आमच्या समुदायांनी बाबा भयणीनो, आमी सगळ्यांनी, हांवें पाद्रापान आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां विचारजे. जर हांव एक पाद्रा पिका पिरगजीन म्हज्या लोकांक खंयच्याय रितीन कोणाक हांव दुखयतां, कोणाक हांव कांय उलयतां, एकल्याक हांवें केलें रे, म्हजो देव म्हाका विचारतलो, तूं बिगार तूं जावन आसाय पाद्रापा, तुज्या जिवितान कोणाक तूं कश्टिताय, म्हाका तूं दग दिताय. देखून देव पयलें म्हाका विचारता, पदरांड्रो कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. जर हांवें कोणाचें दूख केलें, कोणाक हांवें कश्टां कारण केलें, देव म्हाका विचारता. कोण जर बाबा भयणी एक आमचे मदले मुखेले आसात, एक समुदायांत आमकां जबाबदारी दिल्या, जर एकल्याच्या कश्टांक हांव कारण जाता, बाबा ह्या भयणी तुका हांवें ह्या समुदायाची जबाबदारी दिल्या, तुका ह्या वाड्याची जबाबदारी दिल्या, तुका ह्या संघ संस्थेची जबाबदारी दिल्या. कित्याक तूं म्हाका दग दिताय, कित्याक तुका दिल्ली जबाबदारी बरी करची सोडून कोणाक कित्याक कश्ट दिताय, कोणाक कित्याक कारण दिताय, कोणाक अनावश्यक रितीन तूं कश्टांक कारण जाताय. जायते बोटी जावं पुरो भाव भयणी हांगासर अशी पती पत्नी केदला आदरल्या पतीनो, तुमी तुमच्या पत्नीक कांय मानसीक तरान कश्टितना, ह्या खंयच्या रितीन कश्टांक कारण जातना देव विचारता, पुता ह्या तुवें कित्याक तुज्या पतीने म्हाका कित्याक तूं दग दिताय, तुज्या पत्नीक दग दिले बरी तूं म्हाका दग दिताय. ह्या हांगासरांतल्या पत्नीक देव विचारता, तुमी जर तर पतीक दग दितात, पतीक कश्टांक कारण जातात, हातरल्या पती मानसीक टेन्शन दितात, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हण देव तुमकां विचारता. देव आमकां विचारनासतना रावना. हांगासरची आवय बापूय, तुमी कोण तुमच्या भुरग्यांक जर तर खंयच्याय रितीन तुमी भुरग्यांक टेन्शन दितात, मानसीक कश्ट दितात, खंयच्याय रितीन देव विचारता, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय, तुज्या भुरग्याक दग दिवन म्हाका कित्याक तूं दग दिताय. आनी तुमी आवय बापूय, भुरगीं आवय बापूयांक कश्ट दितना, आवय बापूयक मोग दिनासतना, आवय बापूय उतर प्रायर टेन्शन दितना, एक सुरें सोडटा आसतना, तांकां तांची साकरी करनासतना, तांकां उतरांनी उलोवन दुखयतना, तांच्या हाता पांयान अस्खत घाल्ल्या वेळार, तांकां नतल्या वेळार त्या प्रायवंतांक कश्ट दितना आवय बापूय तूं नेग्लेक्ट करतना सुमी विचारता, पुता कित्याक म्हाका दग दिताय, कित्याक म्हाका दग दिताय. देव आमकां हें सवाल विचारता. आज आमी सक्कड देवा मुखार कालते जावया आनी ह्या घडये आमी सक्कड सोम्या कडेन आमी बोगसाने मागया. भाव भयणीनो, खंयसर आमी दग दिलां, कोणाक उडास करा, सक्कड आमी आज हांगा तरतलीं आमच्या जिवितांत आमी सोम्याक जाप दिवंक आसा.
सवला सवला कित्या तूं म्हाका दग दिताय. आज जेजू तें सवाल म्हाका विचारता, तुज्या आसानी म्हज्या नांवान कित्या तूं म्हाका दग दिताय. कोणाक हांवें कश्ट दिल्यात, कोणाक हांवें दूख येयलां, कोणाक बेजार केलां, कोणाक हांवें उलयलां, कोणाक हांवें गाळी सवल्यात, कोणाक हांवें मोस केला, कोणाक हांवें अनैत केल्या, कोणाक हांवें फाटल्यान चारितीन हांवें घाताक कारण जालां. हें सगळें आमी उडासा कडया देवा मुखार घालते जावया. पुण्य आमी सोम्या कडेन, सोम्या आमकां बक्षी, सोम्या आमी केल्ले अपराध तूं नितळ कर. आज आमी धरणीक शेवटला सवला बरी आमी सावलो ताचें पातक रडलो, ताका कळ्ळें हांवें सूख केलो आनी मुखार हांव क्रिस्तांवांक दग दिना. हांव सोम्या खातीर वावुरतलो, सोम्याची पवित्र सभा बांदून हाडटलो, हांव क्रिस्ता विशयांत उलयतलो, क्रिस्त मोग हेरांक दितलो म्हूण चिंता आनी तो क्रिस्ता खातीर मरोंक तयार जाता. बाबा भयणी, आज आमी ह्या घडये देवा कडेन घालते जावया. बक्षाने मागीर आमी म्हणया, सोम्या आमी घालते आमचे पातकाचे बक्षाने मागता, बक्षी सोम्या आमकां नितळ कर, आमचे काळीज नितळ कर, आमचें मन नितळ कर आनी आमी नवे मनीस जावन तुजे खातीर जिवंक आमकां सोम्या करपा दी. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. कष्टांनी नश्टां सांबाळल्यानो मोतीची इजा भक्तेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांबाळल्यानो मोतीची इजा भक्तेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपा तुका तो आपयतासा. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपा तुका तो आपयतासा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. ह्या घडये मागया भाव भयणीनो, आज मुंड्या रुपार जेजू आमचे मुखार आसा. सावलो केन्ना पातक रडलो, आपली सूख पणकलो, जिणी बदलली, देवान ताका दिश्ट दिली, देवान ताचेर आशिर्वाद घालो, देवान ताका पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलो. आज आमी ह्या घडये आमी देवा मुखार पातक वळखल्या. ह्या घडये आमी सर्व देवाची कृपा मागया. प्रत्येक रितीन आमच्या मागण्या देवाक आमी भेटोवया. पयल्या सुवातेर आमी मागया आमच्या भारताच्या राष्ट्रा खातीर. परवां इलेक्शन आसतना सुरू जालां फर्स्ट फेज आनी हे इलेक्शन सपार फेसांनी भारतांत जावंक आसतलें. आमी सगळ्यांनी आमकां हें इलेक्शन बऱ्या तरान चलोवन आमच्या भारतांत बरे प्रतिनिधी येवंक, बरे विसवून देवान तांकां बरे प्रतिनिधी विसवून काडून हो राष्ट्र चलोवन व्हरच्या खातीर तांकां देवान कृपा दिवंक. खंयच्याय रितीन लोकांची हक्कां दमन करिनासतना, कश्टीनासतना, धर्माक जात कात म्हणून भेदभाव करिनासतना एकाच सोम्याच्या मोगांत सगळ्यांनी सलचे बरी आमच्या भारत देशांत वातावरण आसूं दी. असलो एक सरकार आमकां दिवं दे म्हणून आमी जेजू लागीं मागया. सोम्यान जेजू एक बरो सरकार आमकां तूं लाभय. चलोवंकाच्या चुनावणांत बरे मनीस विसवून काडूंक सोम्या हर एका मनशाक आमकां सगळ्यांक जाणवाय दी. हर एकल्याक आमचे वोट घालूंक आमकां उजवाड दी. कोणें एक वोट पाड करिनासतना सगळ्यांनी जबाबदारेन कितलेय कस जाल्यार व्हडली आमचो वोट आमी घालतले म्हणलो दृढ निर्धार करूंक सोम्या तुज्या शक्तीन बरं आनी एक बरो सरकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बाबा
ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका मागे आमी या घडये बरो एक पावस आमकां गरज आसा दग सगळ्यांनी उदकाचो तत्वार सगळ्यांनी उदक ना पिवच्या उदकाक आदलो कस्तो नासा बांयो सुकून गेल्यात न्हंयो सुकून गेल्यात लोक मस्त कस्तार आसा कंगाल जाला सोम्या ही परिस्थिती तूं पळय लोकांचे कश्ट समजून काण गे जेजो आमच्या लोकांन या रितीन कस्तो सोडिनाका सोम्या जेजू तुजी दया आनी काकूळ तूं दाखय ह्या भुमीचेर बरो पावस दी जेजू आमकां ही धरण भिजोवन दी ही आमी केल्ली करशी आमी वाडयल्ली ती झाडां आनी ती पृथ्वी जिवाळ दवरून सोम्या बरो पावस दी लोकां पियोंक लोकां तांचे दिसपट्ट्या गरजांक जेजू कितें उदक गरज आसा सोम्या तूं फावो कर तुज्या दयाळ काकूळ तीन बरो पावस आमकां फावो कर म्हण आमी मागता जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका या घडये बाबा भयणीनो आमी देवाचे प्रत्येक रितीन आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागया सोमी आमकां आतां आशिर्वाद करूं येता आसतना सगळां आमच्या पिडे शिडेक आमच्या कश्टांक आमी जेजूचो आदार मागया हांगासर रातली कितलीं जाणां तुमी विविध पिडेन कश्टता जावं पुरो सबार जाणां या तोळ्यापडी मारेकार पिडा कॅन्सर हार्टचे प्रॉब्लेम डायबिटीक्स ब्लड प्रेशर हातापायच्या गांठीची दूख या रितीन या हरया आनी ती कितें मानसीक टेन्शन डिप्रेशन असले दैत्य पिडेन कश्ट जावं पुरो सक्कड तुमची पिडा जेजूक भेटोवन दिया एक घडी भर सक्कड दिनभर पडया आमी सोम्या कडेन आमची पिडा भेटोवया आमी मागया सोम्या जेजू ह्या घडये आज हांगासरांतल्या सर्व दुदेवाजाच्या भक्तिवंतची भक्तिकांची पिडा शिडा तुका समर्पित हांव तांच्या कश्ट तुका समर्पित हांव तांचे रीण तुका समर्पित हांव आर्थीक संकश्ट तुका समर्पित हांव कोण काम नातले आसा तांकां तुका समर्पित हांव भुरग्यांक शिकोवंक परिक्षेक बऱ्या तरान परिक्षा करूंक कश्ट तांकां समर्पित हांव कोणाक फीस बांदूंक पयशे ना तांतल्या दुर्बळांकां समर्पित हांव कोणाक एक बरें घर ना तांकां आमी तुका समर्पित हांव विविध रितीची मागणी काण घेवन आज आशेन या जुनूच्या या हांगासर या गुड्याक आयल्या मुडीपूच्या या प्रत्येक हिऱ्याते घेवन आयल्या सोम्या जेजो तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल तांकां तुज्या कृपेन भर जेजो सगळी आमची मागणी तुका भेटयता हांव सांगता जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका एक घडी भर आमी देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुम्याचा आशीर्वाद आमी घेवया येद्या व्हडा सक्रमेंता गीत गावया आनी सुम्याचो पवित्र आशीर्वाद आमचे खातीर कुटुंबा खातीर गरजेवंतां खातीर कोणाक बी मागला तांचे खातीर कश्टांत असल्या खातीर हर एकल्या खातीर आतां सुम्याचे आशीर्वाद घेवया येत्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्ल्या त्या रुपाक बदला नव्यो रिती आदार्या सगळ्या
हालेलुया. हे देवा, हेचे सग्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास म्हाका सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचे मी सोडवणीचो बळाचा दास आमचे ते आम्ही बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्टरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. जेसू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. संतोषान वडवल्लासान, सोम्या तुझे समोर आया. बलिदान कव्या काळजान, दर्यान तुका भेटयला. पवित्रानांत आमकां नवें रचन केला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्त जी कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाच्या भावां भयणीनो, एक उंडो गंवाचो तयार करतात. सबार गंवाचे कण पिठो करून तो एक उंडो तयार करतात. आमी सकड गंवाच्या कणा परी सकड जेजू थंय एकवट आसतना आमी एक उंडो जाता. आनी हो उंडो सामान्य न्हय, हो उंडो आमी जें कितें आमी देवाक भेटोवन दिता आमचें जिवीत सोमी आपली कूड आनी रगत जावन बदलिता. आनी अशें आमी सोम्याची जावंक पावता. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. ह्या पुनशेताक आयिल्ल्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र तळार आमी मिसाचें बलिदान आतां भेटोवंक वेता. जेजू जिविताच्या उंड्याक आमी
स्वीकार करूंक वेता आमचें जिवीत ताका भेटयता तो आमचें जीवन पवित्र करता आनी आमकां हर एकल्या सांजू देवाजाचे तसलें व्यक्तित्वान आमकां तो खंडीसावनी पवित्र करता आनी त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां आमी सुम्याक भेटोवन दिवया आमचें जिवीत आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आमची विघ्नां अनवरां आमच्या जिविताच्यो सर्व आशा सगळ्या आमी सुम्याक भेटोवन दिवया जेजू उंड्या रोपार उंडो आसलो ताचें मांस सावन बदलिल्लें बरें आमचें उणेपणां आमचें कश्ट हें सगळें तो बरेपणान बदलितलो ताचे मुखार आमी कलते जावया आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ मिसाचें बलिदान एक निर्मळ बेतें बलिदान जावं पवित्र जावन आसा आमी मेळ्या काळजांनी तें भेटोवंक जायना सम्याची कूड पवित्र ती आमी आमच्या मेळ्या हातांनी ती आपडूंक जायना आमकां आमी पवित्र जायचय कलतो देव कलतेपणान आमी वखसाने मुक्तान देव आमकां बक्षिता नितळ जावया आनी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पळवड अपराध ह्या पसत घेवन सुद्दां संवकार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू देवासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायची जिणी जिवन तुज्या परजेक देखी बरें जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी सोलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी सावल सोम्याच्या शेसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेशी मारची बेस्तावणी घालन आसलो. तो श्रेश्ठ याजका सरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी कर जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनेगॉगांक अधिकार पत्रां दिचे म्हणून मागी लागलो. अशें दामास्काचे वाटेर पैनकर शहरा लागीं पावता पावता एका दिसांनी ताचे भोंवती मोळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवां सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच तुवें कितें करीचें तें थंय तुका सांगतलें. ताचे बराबर पैन करतले तटक जाले आनी उतर सुटनासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी
कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दामास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदाक आपडलें ना. दामास्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोमिया जाप दिली ताणें. तेवळ सोम्यान ताका म्हणलें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्सगाराक विचार, तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलो देखलां. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतलो सबार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां ह्या विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या समेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ याजका लागसो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हात्यार म्हूण हांवें ताका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायर सरून गेलो. घरांत भितर सरून सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिस्त तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्रात्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्ट पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशी धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कवळांशी निकलोवन पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामास्कांत शिसा सांगाता थोडे दीस सरल्या उपरांत सावल गळाय करिनासता सिनेगोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. तुमी सर जनगानो सर्वेस्पराक वाकणा. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण ससनाक बालता. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जो देव एकामेका वाद विवाद करून म्हणू लागले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें म्हळ्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें,
सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा आपुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत तुमी पियल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसूं ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो, कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थान देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मोन पावलें, जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगलें उतरां हीं. देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावां भयणीनो, एकलासून नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. एक तरणाटो एका फिरगजेंतल्या एका याजक दर्शी गेलो गई आनी येवकारिस्ता विशांत उल्लेख कर म्हणालो गई, फादर वो उंडो आनी तो वायन जेजूचें रगत जावचें म्हळ्यार तें कशें जावचें. फादराबान ताका म्हळें गई, हळे सायबा तूं जेवताय मू, तूं कितें खाताय मू. तें कालें जाता तुज्या कुडीन तें रगत जावन बदलनाय, तें मांस जावन बदलनाय. तूं खाताय देखून तुज्या कुडीन तें मांस आसा, कांय ना जाल्यार तें जिरोवन वता. तूं थंय तर खावचें पिवचें ना जाल्यार तुजी कूड अस्कस जाता. हे तरणाटो आनीक इल्लेशें पात्रापाक गेलें तूक लावंक म्हणलें बरी म्हणा लागलो. तें वय पूण हे देशा वस्तूंत हे दवडलो जेजू क्रिस्त असो म्हळ्यार कशें. तेका पाद्रा म्हणालो गई, हळे तुजो दोळो केदो आसा, ल्हान आसा इतलोच तूं, भायर पळय. त्या दोळ्यान पुरो पळय, तेन्ना सगळे ते गुडे न्हंयो दोंगरी पुरो दिसताय तुका, वय पुरो दिसता. तुज्या हे देशा दोळ्यांनी इतलें पुरो दिसचें म्हळ्यार कशें तर. हे दिशे दोळे तुजे सगळे तुज्या दोळ्यांनी हे दूख गुडे दोंगर हे न्हंयो पुरो सगळें भितर आहा तुज्या दोळ्या भितर, कशें पळय तें. वय पूण आनी एक सवाल आसा म्हणलो गे म्हाका, तर जावन दी जेजू हांगा उंड्या रुपार एक आमच्या इगर्जेंत आसा, तोच जेजू सगळ्या संवसारान हर एकल्यांत आसो कसो. ताका न्हू फादराबान एक आरसो हाडलो गे, पळय तुजें तोंड पळय म्हणलें गे, दिसता मू, हय बरें दिसता. फादराबान आरसो सकला घालो, पिठो पिठो जालो. आनी तांतले 4 कुडके हाड म्हणालो गे, आरश्याचे कुडके. आनी हाडले आरश्याचे कुडके, पळय तुजें तोंड दिसताय सगळो दिसताय मू, वय दिसता. 4-5 कुडक्यांनी पळय सगळ्यांनी दिसताय गे, वय सगळ्यांनी दिसता. तर ते इतल्या कुडक्यांनी तुजें तोंड आसा न्ही गे, तर सगळ्या संवसारान जेजू आसोन जायनाय. भाव भयणीनो, तरणाटो इतल्यार गेलो, भविश्यात तेज्या मुतीक गेलें आयजय. आज आयच्या वांजेलांत ती भविश्या अंत्यक सावाल जो देव वाद विवाद करून जेजू लागीं म्हणाले, ह्या मनशान आपलें मांस खावंक आमकां दिवचें म्हळ्यार कशें, आमचें आपलें रगत आनी आमकां पिवंक दिवचें म्हळ्यार कशें. एक भावार्थाचें सवाल. कित्याक जेजून म्हणलें, म्हजें कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पिता तो म्हजें थंय जियेता.
तो मोरसो ना. जेजू थंय जिवीत आसा. तर हाचें मांस खावचें कशें? आतां हांव तुमकां म्हणून जाल्यार आज तुमकां दनपारांक नव्यानाचें मीस जाल्या उपरांत आज तुमकां म्हजें मांस दिता सगळ्यांक. कोणी खावंक तयार आसा ते, कोणी खावंक तयार ना न्ही. नाका हें कशें दिवचें? म्हजें मांस दिल्यार फाल्यां हांव ना न्ही. भाऊ भयणीनो, आजूदेवांच्या मुती गेंत चिंता तांणी मनशाच्या रुपार चिंतलें आनी त्या देखून म्हळें हें कशें? जेजूक बाबा भयणीनो सर्व संगती साथ देखून येवकारिस्त म्हणलो कितें आमी समजोवचें गरज. जेजून दिवची कूड आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार आमकां दिवचें तें ताजेंच मांस आनी ताचें रगत हें भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पातये जाय. हें गरजेचें. जेजून दिवचें मांस म्हळ्यार ताणें ताजीच कूड आमकां खावंक दिवची न्ही. ह्या ताची रगत मनुश्य मांसाच्या रुपारांतलें तेणी ते 2000 कालवारीच्या दोंगरार ती खिळायिल्ली ताणें आपणाक दिल्लें. आपलें पूण आपणाक आपलें रगत ताणें वारयिल्लें. पूण जेजू हर एक दीस म्हाका आनी तुमकां आपली कूड आनी रगत दिता. हर एक दीस आमकां मिसाच्या बलिदानांत येवकारिस्ताच्या रुपार आपली कूड आनी रगत दिता. आनी ती कूड ती दिता तें ताजेंच मांस ताजेंच रगत. कित्याक? निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून कितें केलें? निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून शिसां सांगता बसलो आनी हातांत उंडो घेतलो. हातांत कालें घेतलें? उंडो घेतलो आनी म्हळें घेया ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. आनी आपल्या हातांत काल्स घेतली आनी म्हळें घेया हें म्हजें रगत तुमचे बसत वारोवचें. तुमचे बसत वारोवचें. निमाण्या ब्रेस्तारा म्हणलें वय मो हय. आतां ताणें कितें मुळां तें नीज ताजेंच मांस आनी ताजें रगत ताणें उंड्या आनी वायना रुपार आमकां दिलां. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा त्या जेवणा वेळार. आनी शुक्राराच्या दिसा कितें केलें ताणें? ताजी कूड ताणें आमचे खातीर पिठो केली. आदले दिसा संकेतीक रुपार, दुसरे दिसा ताणें नीजतरान ती कूड पिठो केली. ताजें मांसच आमचे खातीर दिलें, ताजें रगतच आमचे खातीर वारयलें. पूण आतां आसा आनी एक गरजेचो शब्द. ताणें म्हळें हें म्हज्या उडासाक करा. हें म्हज्या उडासाक करा. भाव भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा मात्र एक दीस घडयलें घडीत न्ही. आयच्या वांजेलान म्हणलीं तीं उतरां म्हजी कूड हांव तुमकां दितां, म्हजें रगत हांव तुमकां दितां आनी हें हांव निरंतर दितां. कशें? म्हज्या उडासाक हें तुमी करात. देखून हर एक फावटी मिसाचें बलिदान पेटयतना याजक आपल्या हातांत घेता तो उंडो थंयसर केदाळा म्हणटा ती जेजून म्हणली उतरां घेया ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्या घडये याजकाच्या हातांत आसलो उंडो करस्सू जेजूचें मांस जाता. पळोवंक तो उंडो पूण उंडो न्ही, जेजूचें मांस. रियल फ्लॅश ऑफ द लॉर्ड. नीज जेजूचें मांस तें याजकाच्या हातांत थंयसर जाता. आनी याजक आपल्या हातांत काल्स घेवन म्हणटा घेया हें म्हजें रगत तुमचे बसत समर्पणचें, तुमचे बसत वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. आनी त्या घडये त्या काल्सींतलें रगत जेजूचें रगत जाता. आनी हांकां दाखले दिल्ले आमी पळयल्या. येवकारिस्ती अजापां तुमी आयकल्यात, हांव विवरसूंक वचना. जेजून खरेंच तो उंडो ताचें मांस आनी रगत म्हणलें जेजून अजापाद्वारे दाखोवन दिलां. एका याजकाक युरोपान लान्सियानो म्हणलें गडे थंयसर एका याजकाक मीस पेटयतना ताच्या हातांत उंडो आशिल्लो तें मांस जालें आनी
रगत असलें तेजें वायन आसलो खरें रगत जाल्लें आजुनी तें तो आजुनी आसा तें आजुनी आसा वैज्ञानीक टेस्ट करून दवरलें तें आनीक आसा देखून आमी पातयेवंक जाय देखून भावा भयणीनो जेजूची कितें आमी हांगासर ह्या उंड्या रुपार कुमगारांत आमी घेता तें जेजूचें खरें मांस खरें तें रगत देखून आमी येवकारिस्ताचें पवित्रपण कितलें म्हळ्यार आमी समजून काणगेचें बसचे आमी मस्तपटी कुमगार काण घेतना मस्तपटी आमी मोती करिना आमी सदांच्या संवयर आतां आमी कुमगार काण घेता उठाशी पूण आमी उडा आसतोर जे हें जेजूचें खरें मांस रियल फ्लॅश पवित्र जेजूची कुर्ती आमी कितल्या पवित्रपणी घेता आमकां गोत्तू ना जेजू हांगा खरें सांगता देखून तें मांस आनी तेजें रगत आमी केल्यार आनी पियेल्यार मात्र आमचें ती जिवीत आसा देखून आमी उडा आसतवर या मिसाचें बलिदान म्हळ्यार आमी एक सामान्य संगत न्ही भाव भयणीनो आमी मस्तपटी ह्या विशयान गमान दिना म्हाका तर मीस पेटयतना तें बगता थंय ते पटी तो गुंडो हातान धरता आसतना ती जेजूची कूड ती खार हातान धरतना पियेता जेजूची कूड आनी रगत कितलें पवित्र आनी हांव एक ह्या जगदान थंय भेटयता आसतना कितलें म्हाका म्हजें उणेंपण बगता हें भेटोवंक हांव पवित्र की तितलो पवित्र आसा सांगी ना गे म्हळ्यार म्हाका दुबावता थोडे पटी भावीन देखून तितलें पवित्र तें देखून आमी पयले समजूंक जाय येवकारिस्त तो पवित्र जेजूची कूड आनी रगत हें आमी पयले आमी बाळटान सतमानी जय दुसरें तीस कूड आनी रगत आमी घेवता निंगी सेवता कुमगार काण घेता आमी जेवता आनी खाता निंगी ओडो सांगलें त्या तरणाट्या पदरापान दिल्ली जाप तूं काताय न्हे तें कालें जाता तुज्या कुडीन दसून तुज्या कुडीचो वांटो जाता वय मो तुज्या कुडीचें वांटो जाता आतां जेजूची कूड तो सेवताय कुमगार तो सेवताय ती कुमगार सेवताना कालें जाता तें कालें जाता म्हणजे ती जेजूची म्हजी कूड आनी जेजूची कूड विंगड जाता ना म्हजी कूड आनी जेजूची कूड एक जाता तुमी भविश्या ल्हान आसता म्हणल्यार कंतार उडो थोड्यांक सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या कांडानात आमी एक व्हटल्या पळय तें कंतार देखून भुरगीं भावा भयणीनो जेजूची कूड आनी रगत आमी ताचे तें एक जाता देखून सांत पावल म्हणटा इट इज नॉट आय हू लिव क्रायस्ट लिव्स इन मी हांव न्हय क्रिस्त म्हजे तें जियेता ही म्हजी कूड हे म्हजी कूड म्हजी न्ही ही क्रिस्ताची कूड हे म्हजे दोळे म्हजे न्ही क्रिस्ताचे हांव देखून जिणी तशी जायचे हांव उलयता ती उतरां क्रिस्ताची जायचे हांव चिंतता ती चिंतना क्रिस्ताची जायचे आमी ज्यो करण्यो म्हज्यो क्रिस्ताच्यो जायचे म्हजी देख क्रिस्ताची जायचे साल समकण क्रिस्ताची जायचे कित्याक आमी जेजूचे एक जाल्या हांव न्हय क्रिस्त म्हजें तें जियेता देखून ह्या आमी समजून घेवया आनी ह्या गूण येवकारिस्ताचें रूप जावन आमी जियोंक आमी प्रयत्न करया गरजेचें आमी पवित्र आमी क्रिस्तांव पवित्र आनी पवित्रपणाची क्रिस्ताची सारकी जिवीत जिवंक आमकां आपयलां म्हणून उडास दवरया आनी कृपा आतां येवकारिस्तान मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया पानांको 130 आणि 3 133 जीने की कोड़े
बरा देण्यात तारा पणगे म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीचे रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू देवाजान कतकतीक मोगान भेटले ते मागणे कालते म्हणजे सादें जिबी तुका भोवसर मानवलें. तेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान पवी जीवनांत वांटो घेवं आमकां फाव कर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेतरांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर तेंचे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देव सपसूत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडांत तुज्या पुस्ता जेजू क्रिस्तचो सांगा सोडून खालतेपणाच्या आनी दुर्बळकायच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र बेसो रक्षण जावंक फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीक जिबीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी तुज्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आधार दिता. देखून वर्णन नोता जाल्यार आनंदान सर्गी देवदूताच्या भक्तां सांगाती आनी सगळ्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन खस मरण ससूंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकाचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगोटू परगटूया. सोम्या जेसू
बापा जेदोच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतला आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हण आमी नाम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा मणीची काकोळकर तांकां आनी तुजे इश्टगाचे मेल्यांत समेस्तान तुजें पद जडीत मुखार पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माया संगाती भगवान तुजे तुजो पोते भगवान दरनत भगवान तुजे वाज आनी सर कळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखान आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. समयान जेजून आमकां मागोंक शिकयलां. आमकां सर्गीचो बाप आसा अरे एक आमची मागणी तो आयकता. सक्कड आमी सांगता मेळया आनी एका मनान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची भटकां बोगोसो आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां तो दी. सर्गीचें भाग आनी आमचे सर्वंतन जेजू क्रिस्ताचे येण्याक परवशान जाल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानात चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. उजावन आसा जेजू देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती. उजावन आसा जेजू जिवीत असो उंडो आमी समेस्तांक तो जिवीत दिता. तो शिळयेच्या जिवनांत भाग घेवन ताचें जिवितांत वांटेली दोंका पयलीं हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 169 169. जाती
जरला वयताय चुकोन गेल्या शेळया लोपान पाटी घेताय स्वागत मोगाळ सुमिया काळजान घेऊन मागता म्हाकाच तुका दिवून तुझे दये जाता स्वागत मोगाळ सुमिया काळजान घेऊन मागता म्हाकाच तुका दिवून तुझे दये जाता सौम्या म्हाका शिकर जावच्या तुजे बरी सर्वांचो मोग करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सुमिया काळजान घेऊन मागता म्हाकाच तुका दिवून तुझे दये जाता स्वागत मोगाळ सुमिया काळजान घेऊन मागता प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्तांच्या जेवणान ददोशी गेल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जीवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजू देवाच्या परजडे शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्त वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्विकरां वायट ती निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या खुशी प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावून तुमकां फावो करूं. आनी सरपदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार दैकन बसात मुगाळ भाव भयणो या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक या पूर्ण शेत सुरेक्तर मनादिगा सिसिरे बेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान म्हाका सोयेवकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणून आमी मागता. हार्टी वेलकम टू दोज हू हॅव कम फ्रॉम गोवा. कायंडली स्टँड. दोज हू हॅव कम फ्रॉम गोवा, कॅन यू प्लीज स्टँड. सेवेंटी जन आसात लगभग. तुमकां मोगाचो येवकार. हार्टी वेलकम. दयकन बसात. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप अँड्रू डिसोजा प्रस्तुत पवित्र आत्म्याची फिरगज बाजाल
हांगासर विगार जावन वावर दिवन आसात. तुमकां सर्वांक मोगाचे आनी तुमकां सर्वांक वळखीचे. फाटल्या 7 वर्सां मोडीफू फिरगजीचे विगार आनी ह्या पूर्ण शेताचे रक्चर जावन कळमीत नतलो वावर दिवन लोकां मोगाळ जाल्ली कीर्त तांची जावन आसा. फाटल्या दिसांनी तांकां हांवें हांगासर येवन भक्ती पवन चलोवन वरी जाय. तांच्या ह्या बिजी राटावळी मदें खुशयेन ओप्पोवन आज हांगासर आयल्यात आनी आयचें भक्ती पवन तांणी चलोवन व्हेलां. मोगाळ ह्या जाग बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तशेंच पूर्ण शेताच्या रेक्टर मनादीक आसिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवांनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर बरें मागता. तोच जुजेवास सर्वेस्पर देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर धाडून दी आनी तुमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं. कुमसारा संगतपोन आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेंताचे आजाक मनादीक दिलराज आनी मनादीक मनोहर तुमकां देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेलपण घेवन सुमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजू देवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू देवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या हप्त्यांत एक बदलावन तुमच्या गमनाक येवचो शुक्रारा दिसा म्हणजे एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारीखेर हांगासर भक्ती पवन आजच्या बदलाक ब्रेस्तारा दिसा 25 तारीखेर आसतलें. कित्याक म्हळ्यार एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारीखेर चुनावान असो दीस जावन आसा. देखून ह्या बाबतीन एक दीस पयलें म्हणजे येवच्या हप्त्यांत शुक्रारा बदलाक ब्रेस्तारा दिसा 25 तारीखेर तें आसतलें. दये करून हेरांक तुमी तिळसंग तुमचे लागीं विनंती करता आनी तुमी हजर जायात. हेरांक आपोवन हाडात. त्या दिसा मोगाची सेवा सांत थोमास इरा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीन सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर जाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर्व तिची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा बसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सर्व सांजू देवास बापाच्या भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजू देवास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां मागता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्ला रोमियोपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतर आसात. असो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कशी वरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुदेवास बापाच्या भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणायकी खुशी आसा तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत एक पेपर दवरला त्या दफ्तरांत तुमी बरोवचें. हरी एका शुक्रारा येवच्या ब्रेस्तारा आनी नंतर उरल्या हरी एका शुक्रारांनी 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पूर्ण शेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसतलें. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार मोगान आनी खुशयेन आमी स्विकार करतल्या दफ्तरांत थंयसर दिवंक विनंती करता. माय म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजू देवास स्टॉलांत आसा. एका प्रत्येक ₹10 घेवन तुमी घेवचें आनी देवाच्या उतराचो नियाळ तुमच्या घरांनी तुमी करचो. आयच्या जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा. प्रितम डिसोजा मानेला ₹5,000. सियोन डिसोजा पुत्तूर ₹12,500. रोशनी फर्नांडीस मोगारनाड ₹1,000. एकल्या नांव नाका म्हूण पानीर तावन ₹2,000. नांव नाका म्हूण आंबेंबाळच्या एकल्यान ₹500. लिल्ली क्रास्ता फजीर 50 किलो तांदूळ. फिलीप डिसोजा फजीर ₹2,500. वॉल्टर डिसोजा वरकाडी ₹2,000. विजय क्रास्ता बांबील ₹500. सुनील पायस मोगारनाड ₹2,000. ॲग्नेस डिसोजा वरकाडी ₹1,500.
पुनशेताच्या बरेपणाक आयिल्ले दान ह्या परी आसा. एस्फनिक्स क्रूज गोवा 500 रुपये, सविता आनी सिराजो गोवा 1000 रुपये, जॉस्पिन डिसोजा फजीर 2000 रुपये. सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर दाराळ मापांनी देववंदी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. दयकन उबी रावात. दयकन बसया. मुखाच्यान सांजचो वाज बापाचेर बरो वचून ताचे लागीं विचारलें, ताच्या मुखांतर मागलें देव फावो करता म्हणल्यार त्या बरवशान हांगासर आयिल्ले सर्व ते सवान तुमची मागणी जुजेवाजाच्या पांयां तळी अर्पून आमी सर्व सांगाता मेळोन हांगासर ते सवां घाल्ली, काळजांत तावन हाडून आयिल्ली आनी घरांनी आसून ही भक्तीपण पळयत आसतना मागोन आसची सर्वांची ते सवां जुजेवाजाच्या पांयां तळी अर्पून एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी मागया. मोगाच्यान जुजेवाजा लागीं फाटल्या सबार तेंपा तावन मागोन आशिल्ल्यांक बरेंपण मेळिल्लें सांगाताच ताचेर बरो वचून ह्या जाग्यार येवन आशिल्लें तांकां मेळिल्ल्या कर्गां पटयल्यात. मेळिल्ल्या उपकारांक कुटुंबादारांनी अर्गां दिल्यात. बरें कुटुंबांचे देणें फावो केल्ल्या कर्गां, सेकंड PUCच्या परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्या कर्गां, हर एक घडी राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां, कॅनडांत एकल्याक कामा खातीर मागिल्लें काम मेळिल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां दिल्यात. बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, पिडेशिडेंतलें कश्टान वरांतलें जुजेवाजाच्या मजतीन राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां, हार्ट ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक कुटुंबांच्यांनी अर्गां पाटयल्यात. घर बांदूंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात. बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ते सवा तेगांचें कराराचें रोसाचें आनी काजराचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर मागलां. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೈತಾನನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲು, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬಾಳಲು, ಬಾಳ ಸಂಗತಿಯೊಡನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಲು, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು, ಕುಡಿತದ ಚಟದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಲು, ಶತ್ರುವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಾಳಲು, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಾಳಲು, आवयची BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, घराचें रीण फारीक जावच्या खातीर, कुटुंबांच्या संद्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर, एका दादल्यान आपल्या पतीन आनी भुरग्यांक मोगान पळोवच्या खातीर, नव्या घराचें काम बेगीन स्पंदा पावोवंक, तेगा जाणांची दंबांची पिडा गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, थायरॉयड गूण जावच्या खातीर, परगांवांत आसच्या दोगा जाणां बरें काम मेळच्याक, कामान भद्रती मेळच्या खातीर, एका भुरग्या सर पिडेशिडेंतल्या राखच्याक आनी हातीन धरिल्लीं कामां पंता पावोवंक, दोगा भुरग्यांनी मोबायल उपयोग करचें उणें करूंक, बरी सैरीक मेळच्या खातीर 11 जाणांनी मागलां. एकल्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर बरें काम मेळोवंक 15 जाणांनी मागलां. दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक, ಕಣ್ಣುದೆರೆ ಹಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲಲು, ಊರವರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು, ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक पब्लीक परीक्षेंत बरें अंक मेळोवंक, 9 जाणां जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर, 3 कुटुंबांनी शांत समाधान राज करच्या खातीर, 5 कुटुंबांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर,
ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ घर बऱ्या तरान विकून वचूंक दोगांक तांचे खातेची पिडा गूण जावचे खातीर जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावंक मोकार पडिल्ल्या एका जोड्याक तांच्या वडिलांनी ओप्पिगी मेळोवन काजार जावच्याक एका भुरग्यान हट उणें करना सारकें उलोवंक एकलो दादलो सोरोप येवन कुटुंबांत झगडें करता ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक सबार आनी मागलाम सायनस गूण जावन तकली फडाफड रावंक एकल्याचे पोटाचे समस्ये परिहार जावच्याक पॅरलीज आनी गँग्रीन फिट्स गूण जावच्या खातीर घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक आनी कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी मेळच्याक दोगा जाणांक भायल्या गांवची विजा फावो जावंक OET एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक एकल्याक पासपोर्ट बेगी मेळोवंक परगांवांत आसल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक एकल्याक बेंगलोरान ट्रान्सफर मेळच्या खातीर एकल्याचें बिझनेस बऱ्या रितीर जावंक वडिलांक बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक कुवेट वेच्याक परीक्षा बऱ्या रितीर बरोवन पास जावन काम मेळच्याक परगांवांत वावर करच्या दादल्याक बरी भलायकी मेळच्याक हाताची दूख गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक बँकांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक एका भुरग्याची दोळ्याचे दिश्ट गूण जावच्याक रातीक बरी न्हीद पडोवंक आनी राग पयस वचूंक BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गोमटी दूख गूण जावंक बेगीनच विजा मेळच्या खातीर दुबय आशिल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक आवय मागता इस्कॉलांत काम करचे एकल्याक मुखल्या वर्सा कसलेय समस्या नासतना काम करूंक एक घर बांदूंक फावो जावंक आनी घराचें काम बेगीन पोंता पावोवंक CA शिकतल्या दोगांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें अंक काडून पास जावच्याक जायत्या वर्सांतावन सरिकेच्या सोदनेर अशे एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक ICUंत आसच्या अनिता पिंटोक बरी भलायकी फावो जावच्याक सबार तेंपातावन खाटीर आसचे एका स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळोवंक कॅन्सरा खातीर किमो घेतल्याक बरी भलायकी मेळोवंक दोळ्याची खरोस आनी दोळ्याची एलर्जी गूण जावंक एकल्याच्या आंगार उदेवची खतां संपूर्ण गूण जावंक दुबयान चलोवन आसचें बिझनेस बऱ्यान मुखारसून वचूंक फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसिजर वेगळी जावन कामाक कॉल येवंक दोगांक शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळोवंक 6 जाणांक ल्हान भुरग्यांक सदांच बरी भलायकी आसूंक कुटुंबांत उपजल्लो समस्या बऱ्यान समजून गोवा बायलेन मोगान जियोंक ऑस्ट्रेलिया दिवंक आशिल्ली नर्सिंग एग्जाम पास जावंक आवय मागता ह्या सर्व ते सवां खातीर आनी आमच्या हर एकल्याच्या ते सवां खातीर प्रत्येक जण ह्या पुणथळार हांगासर येवन आशेवचे सगळें मागोन आयिल्ल्यांक फावो जावं दी जाता म्हणली ती एक फातयणी आमी घेवन एकामेका खातीर आमी मागया कित्याक सांगाता हांगासर भक्तीपण चलोवंक यांच्या पाद्र्याबांक विविध रितींनी जेवणाक तशें ह्या जाग्याच्या बरेपणा खातीर येदोळ कुमो केल्ले कुमो करचे आनी मुखारी हांगासर बरें मन दाखोवच्या समेस्तांक आनी प्रत्येक जावन मुडीप फिरगजकारा वाड्यावार हांगासर रांदपा मुखांत्र आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ करच्या आनी सांगाताच हर एकल्यांनी आशेवचें बरेंपण जिवितांत कुटुंबांत घरांत वैयक्तीक या कोणा खातीर मागोवंक म्हणून आमी हांगासर आसा हें सगळें जजेवाज बापा मुखांत्र मेळोवन दी मेळटा म्हणली पातयणी दर्या सर्व आमी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकां मोदें येवच्या येतल्या येवन वेतल्या हर एकल्याक तांच्या काळजाच्या यात्रेक सुफळ जावन दीत म्हणून दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायेक नमान मरी आनंद बापा आमच्या सर्वां खातीर आमी मागया जुजेवाज बाप आमकां हें बरेंपण फावो करून दी आनी नवे नावेळी आमकां तामची आमी दिंबी घालया कित्याक ह्या थळाची सकत दिंबयेर पडोवन जुजेवाजान मागल्लें आनी थंयसर आश्चर्य घडलें तर आमी ह्या नव्यानांत दिंबयेर पडोवन मागलें जाल्यार तुज्या म्हज्या जिणयेन तुज्या म्हज्या घरांत तुज्या म्हज्या कुटुंबांत आनी आमच्या मदें आश्चर्य घडतलेंच देखून पयले हांगासर आयिल्ल्या आम्हा समेस्तांक जुजेवाज बाप आमच्या काळजाची आशा सुफळ करून दी आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझी राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार
नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्त्रीवी फळ तुझ्या कुशीचे चिसू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रज्ञा जशा देदसत आणि स्थान सर्वदा आमेन सांजुजे वासाची लदेन क्रिस्त समिया काकुळतम चिकर क्रिस्त काकुळतम चिकर क्रिस्त ऐकम का क्रिस्त दयेन ऐकम का सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र त्म्या संतिसी मात्रिंदादी एकास देवा गोंच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापाच्या देवास्मना वाढवून आयल्या सांजुजे वास बापा दुबळी कायची जिनी जीवन सुकृत जाऊन रित्या पायन सगळे मिसावून काम केल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचं परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंका दगदोने संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजुजे वास बापा मरिये माय सुसेवाक जाऊन आपणा कसं मरिये माय जाताना समर्पिल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रूपार श्रीलंका घोसून नाचवणीच्या कथोलिक भावा जीव केल्या सांजुजे वास बापा कोणताचे भक्तिभावन आधार मरिये माय समोग आमच्या काळजाने बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा कष्टान संपडलेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बाबार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टांवार धैर्यान सुसुल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल इनांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वान देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले नव्यानाचे मागणे हे सांजुजे वास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेलफांक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकां वांटच्या तूं सुटसुडीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सश्टीतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या पाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकान तुवें पुसली तांच्या जिवनेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलाय आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान तें पळोवंक तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगीत आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर ही घडी भर आमची मागणी ते सवा सांजुजे वास बापा कांत्र सर्गींच्या बापा समोर दवरया सांगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हिरीस पयसो आमकां सोडी नाका दुश्मनांच्या सरपासांत आमकां राखून व्हर बाबार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरिया मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सत्संग जियोचें भाग आमकां मेळाशें कर आमेन
सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रचना सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरेच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांतुदेवजान आपल्या जिनिया आनी मोरणान दैती अजापांक करून ती मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक तूं भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारले आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो आज सांतुदेवाचे नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवात येता सोस देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं आमेन सांतुदेवाचे विनवणे सगळ्या पिढींतली सरबायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेठांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सगळे सगळ्याची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो सांतुदेवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर मिनती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा तुमी सगळीं त्या आसबापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सजनाक संतोष भोगून पावो आनी त्यास सोडवण दरसो देवाचो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे आसो आमेन
देवास बापा भगीवन कुसचे कृपेन योरम का आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.